म्हजें नांव रंजिता कुशाली प्रभू, हेडमिस्ट्रेस गव्हर्मेंट हायस्कूल गांजे आनी हॅव्हिंग एडिशनल चार्ज गव्हर्मेंट हायस्कूल शळपखुर्द. दोनी स्कुलाचो रिजल्ट 100% येयल्लो आसा. दोनी स्कुलां गव्हर्मेंट हायस्कूल गांजे आनी गव्हर्मेंट हायस्कूल शळपखुर्द दोनी रुरल एरियासान आसा. दोनी स्कुलांनी इंटरनेट कनेक्टिविटी कांयच ना, तरी सुद्दां भुरगीं ज्यो कितें टिचरी शिकयता, कोचिंग दिता, टिचरी ज्या तरेन तेंचो एफर्ट घेता ताचो इफेक्ट म्हणून आमकां 100% रिजल्ट मेळिल्लो आसा. दोनी स्कुलाची भुरगीं म्हाजी खंयसरूच ट्युशनाक वचना. सांजच्या आदेसाक टिचरी 2 ते 4 पर्यंत भुरग्यांक घेवन बसता. त्याच प्रमाणे गांजा हायस्कुलान तशेंच म्हाज्या शळप हायस्कुलान आमी जुनासूनच एक स्कीम काडल्या, म्हळ्यार भुरग्यांक एडॉप्ट करता. प्रत्येक टिचर एक भुरगो एडॉप्ट करता आनी त्या भुरग्याचें मॉनिटरींग जाता. फ्रॉम जून टील 10वीची एग्जाम दी पर्यंत टिचरी तेजो कंटिन्युअस मॉनिटरींग करता, क्लासांनी करता मॉनिटरींग. त्याच प्रमाणे तेच्या घरा वचून विजीट दिता, तेच्या पेरंट्सा बरोबर उलयता. त्या भुरग्याक कसली डिफिकल्टी आसा ती म्हण एज्युकेशनाची आसूं किंवा आनी कसली डिफिकल्टी आसूं, ती डिफिकल्टी अंडरस्टूड करून ती डिफिकल्टी ओवरकम करपाचो प्रयत्न करता आनी टिचरांच्या एफर्टान. त्याच प्रमाणे दोनी स्कुलाचे म्हाका पेरंट टिचर्स असोसिएशन जे PTA आसा ते खूब स्ट्रॉंगली सपोर्ट करता. जेन्ना जाय तेन्ना म्हणजे इवन PTAन सुद्दां भुरग्यांचे वचून विजीट दिल्ली आसा एग्जामी कडेन की भुरगीं अभ्यास करता की ना. आनी पेरंट्साचोय भरपूर पाठिंबा आसा दोनी स्कुलाच्या पेरंट्सा कडून. ताका लागून दोनी स्कुलाचो रिजल्ट 100% येयल्लो आसा. गांजेचो आमचो हें 10वें वर्स 100% रिजल्ट आनी त्याच प्रमाणे शळप हायस्कुलाचें हें 7वें वर्स. हें 10वें वर्स जे गांजेचो हायस्कुलाचो रिजल्ट येयला तेजें पुरेपूर श्रेय जें आसा तें हांव आमच्या गांजेच्या पेरंट्सांक दिता, म्हाज्या टिचरांक दिता. त्याच प्रमाणे हांगासरली ग्रामदेवता गांजेश्वरी तिचो आशिर्वाद आमकां आसा. तशेंच म्हाज्या शेळपे हायस्कुलाचो 7वें वर्स 100% रिजल्ट आसा. ताचें श्रेय म्हाज्या पेरंट्सांक, टिचर्सांक आनी तशेंच थंयच्याय ग्रामदेवता आसा तिका दिता. थँक्यू. ह्या फावट कितली गांजेची भुरगीं अपियर जाली SSA एका बोर्ड एग्जामीन? आमची 12 भुरगीं आशिल्लीं. आनी तितून टॉप 3 कितें आहा पर्संटेज? टॉप 3 आसा. भितर फर्स्ट येयल्ले तनिष्का गांवकर जाचो 88% आसा. दुसरे आसा दीक्षित गावडे जाचो 86% आसा. तिसरे रघु काणशेकर ताचो 83% आसा. आनी सेम शेळपे हायस्कुलान म्हाका फक्त 7 भुरगीं आशिल्लीं. 7तलीं 7 भुरगीं क्लियर जाल्लीं आसा. भितर फर्स्ट जे येयला ते रुपाली गांवकर ताचो 88% आसा. दुसरे रेणुका गांवकर ताचो 86% आसा. आनी तिसरो सनी गांवकर जो 77% आसा. सो तुमी प्रत्येक वर्सा टिचरी तुमी एक भुरग्याक म्हणटा कावन्सील करता हय, म्हणटा. कावन्सील करता बरोबर. सो त्याच प्रमाणे तुमचो रिजल्ट ह्या पद्दतीन आसा. सो नेटवर्क नासतना मागीर तुमी कशें कितें हें करता नेटवर्का लागून? नेटवर्का लागून आतां समजा कितें डावनलोड करपाचें नेटाचें आसा जाल्यार टिचरी आपूण पयल्यो डावनलोड करून हाडटा आनी मागीर ते भुरग्या पर्यंत पावयता. हां, ओके. सो दोनी हें आसा पळय स्कुलां आहा पळय ती ग्रामीण भागां आसा. सो सरकारची फेसिलिटी सगळ्यो मेळटा? एक्चुली आतां सरकारचे फेसिलिटी अशें जर दोनी कडेन पळोवपाक गेले जाल्यार हळू येता. आतां आमकां काल म्हणजे ह्या वर्स हे आतां जाले वर्स आमकां नाशिल्ले, पण आतां गव्हर्मेंटाचे आमकां गांजा हायस्कुलान इंटरेक्टीव पॅनल येयल्लेले आसा स्कुलान. त्याच प्रमाणे आमकां टॅबूय दिल्लेले आसा, 30 टॅब दिल्लेले आसा स्कुलान. आनी आमच्या गांजा हायस्कुलान इंटरेक्टीव पॅनलूय बऱ्या तरेन वापरता टिचरी आमच्यो आनी टॅबूय ते आमी आतां स्टार्ट केला. हे आतां आमकां लास्ट 2 म्हयन्याकूच मेळिल्ले आसा. आनी अंडर गव्हर्मेंटाच्या एज्युकेशन डिपार्टमेंटाची वायफाय स्कीम आसा पळय त्याच्या अंतर्गत आमी आतां इंटरनेट कनेक्शन घेतलां. आतां जाले 1 म्हयनो जाल्लो आसा. सो ते आमकां सो फुडें हेजो तुमकां फायदो जातलो. हय, भरपूर फायदो जातलो. सो जो NAPचो आतां नवो स्ट्रक्चर आहा पळय, भुरगीं येता आतां स्कुलान सद्या बसता म्हणटा. हय, फूल प्रेजेंटूय आसता 11 पर्यंत? हय आसा. 11:30 पर्यंत आसता. कितें इश्यू आसा भुरग्यांचो? भुरग्यांचो कांयच इश्यू ना. कांय ना. आयज आमी पळयतात की कालूच SSAचो रिजल्ट लागलेलो आसा आनी ह्या फावटी रिजल्ट सामको बरो लागलेलो आसा आनी खूब बरे एफर्ट्स हांगासर गांजा उसगांव हे सगळे रुरल हितूर पडटा स्कूल आनी जवळ जवळ 10 वर्सां जालीं ह्या गव्हर्मेंट स्कुलाचो रिजल्ट 100% लागलेलो आसा. त्याच प्रमाणे ही जी टिचर आसा रंजिता प्रभू हिका शळप म्हणटा 70 थंय स्कुलाचो ताबो आसा. थंय स्कुलाचो 7 वर्सां जालीं 100% रिजल्ट लागलेलो आसा SSAचो. सो ह्या प्रमाणे ज्यो टिचरी आसा तिणें आतां सांगलेले प्रमाणे प्रत्येक टिचर जे आसा SSAच्या भुरग्याक सिंगल भुरग्याक घेवन ती कावन्सील करून ते भुरग्यांची कितें मनस्थिती आसा शिकपाची आनी कितें भुरग्यांक जाय ह्या पद्दतीन तांकां शिकयता. आनी त्याच प्रमाणे जे श्रेय तिणें मेळयलेलें आसा ताका लागून कन्झिक्युटीव आतां 10 वर्सां हें स्कूल आनी ते 7 वर्सां अशें मेळून तांकां
100% ह्या गांवांत सुद्दां भुरग्यांचो रिजल्ट इतलो टक्के लागलेलो आसा. स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.